डिसोलीचे नवे कलाकार जावपाचे केन्नाच बंद करचे ना। आम्ही फक्त तांकां सपोर्ट करपा जाय, आम्ही तांकां प्रमोट करपा जाय। आणि आमचे जे भुरगे आसात तांचे कडेन एका फुडें एक आसा टॅलंट, केन्ना केन्ना खंत दिसता की आम्ही तांकां सपोर्ट करू शकना, आम्ही तांकां तसो प्लॅटफॉर्म दिवंक शकना। आज हांव सांगू शकता आमदारा नात्यान आमच्या खंयच्याय भुरग्याक, बिचोलच्याच न्ही गोंयभरच्या भुरग्याक जर खरेंच टॅलंट आसा आनी ताका कितेंय प्रॉब्लेम आसा, हांव दोतोर शेटये सदांच त्या भुरग्या फाटल्यान आसतलो। कित्याक म्हाका जिवनांतल्यान इतलें कळ्ळां की जर एज्युकेशन आनी जर तिच्या भुरग्या कडेन कला आसात आनी ताका कोणीय जर साथ दीत जाल्यार तो भुरगो कितेंय करूं शकता। आमच्या तरुणाईची कशी काळजी घेवप हे आमच्या गोंय सरकाराचें एक ध्येय आसा। तशेंच ज्या पद्दतीन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्यानी जे प्रथम 4 पैलू आसात तितून युवा शक्ती, महिला शक्ती, गरीब कल्याण आणि किसान कल्याण हे जे 4 पैलू आसा हितून युवा शक्तीची कशी उदरगत जावची हेजेर चडांत चड आमचे प्रधानमंत्री भर दिता आणि आमच्या युवकांक प्रेरित करता की आमच्या देशाची प्रगती जातलो जाल्यार आमचे युवक सक्षम जावंक जाय हे त्यांचे स्वप्न आसा। आनी आमच्या गोमंतक भूमीतले सगळे युवक युवतीक हांव आवाहन करता, आमच्या देशाच्या उन्नतीक लागून आमच्या गोंयांतून सुद्धा आमच्या युवकांचे योगदान जावचें अशें एक प्रार्थना करता। चिंचल तालुक्यात युवा महोत्सव घडून हाडटा त्या बद्दलूय बी कोंकणी भाशा मंडळ हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट जैतिवंत पगड जे सगळे जाण हांगासर वांटेकारी जातात, भाग घेतात त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा भेटयता। युवा महोत्सव म्हटल्या उपरांत एक युवा चैतन्य तरणाट्याच्या मदीं सातत्यात आमकां दिसून येता। पुराय गोंयभरचे युवा तरणाटे हे सातत्यात ह्या युवा महोत्सवात वांटेकारी जातात। आमी सगळे जाण फाटली गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे कोंकणीच्या मळाचेर शिकपाचें, बरोवपाचें आनी साहित्य निर्माण करपाचें आनी संस्कृताय जतन करपाचें काम हे सातत्यात करीत आयिल्लें आसा। म्हाका खबर ना कोंकणीच्या संस्थेत कितल्या वावुरपी लोकांक हें खबर आहा काय कितें तें। हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो की जाणी कोंकणीचो वापर राज्यभाषा संचालनालयाच्या निमित्तान ह्या राज्यभाषा जे सरकाराच्या कारभारात हाडलो हे कितल्या जाणांक खबर आसा म्हाका खबर ना। म्हाका ताका लागून म्हाजी फाट ठोपडपाची म्हाजी गरज ना, कारण बऱ्याच जाणांक दिसता हांव फाट ठोपडपाक जाय म्हणून सांगता बीन काय कितें, ताजी म्हाका गरज ना। एज अ मुखेलमंत्री म्हणून हांवें सातत्यात गोंय सरकाराच्या आनी गोंया खातीर काम करपाक जाय तें करीत आयिल्लो आसा। कोंकणीच्या अस्मितायेच्यो गजाली उलोवपी खूब जाण आसतले, बट सत्तेन येयल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक ताचो विसरूय पडला आसतलो, तितूनय म्हाका वचपाचें ना। पण कोंकणीच्या अस्मिताया खातीर म्हाजे कडल्यान जें काम जाता तें काम हाज्याय पयलीं कोणी केलां अशें म्हाका दिसना, हांव डिटेलान वचना। पण हें सांगता आसतनाय म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लायल्या उपरांत तितूंतल्यान कोंकणी भाशा म्हाका कळटा, ती बरोवपाक कळटा आनी वाचपाक कळटा, ताच्या खातीर वेगळे मार्ग दवरपी हांव पयलो मुख्यमंत्री आसा हेंय सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता।